गोंया भायले चले गोंयच्या चलया वांगडा लग्न जावन गोंयांत आयल्यार त्या चलयेक सरकारी नोकरी मेळटली अशी खबर कांय दिसाळ्यांचेर आयली. सरकाराच्या ह्या येवजणेक सवेरा ह्या बिगर संस्कारी संस्थेन विरोध केला. ह्या येवजणेचो गोंयच्या चलयेंचेर परिणाम जातलो अशें तारा केरकार म्हणटा. गोंयच्यो चलयो शिकिल्ल्यो आसा तांकां नोकरी दिवची अशी मागणी केरकार करता. गोंयची चेडूं जर आसा शिकलेलीं आसा तांकां जॉबाक लागून हें करनासतना भायलीं चेडवां हाडलीं, त्या हाडलेल्या चेडवांक जर हांगा जॉब इजी मेळटा जाल्यार आमच्या चेडवां कडेन लग्न जातलो तो कोण? एका वटेन तुमी लाडली म्हणटात आनी दुसऱ्या वटेन आमच्या लाडलाक तुमी भायरसून चेडवां हाडा आनी ताका आमी सर्वीस दिता अशें म्हणटा. आमची चेडवांय बी शिकलेलीं आसा. आमची चेडवां जेन्ना शिकलेलीं आसा ती इतली बरी आसा तेंच्या जॉबाचें पळया, आमच्या चेड्यांच्या जॉबाचें पळया. तुम्ही लक्ष्मणाक आमच्या लाडला जर लक्ष्मणाकूय तुम्ही जर जॉब बरे भशेन जर दितले जावं तुम्ही लक्ष्मी लाडली लक्ष्मी आसा तिकाय जर तुम्ही बरे भशेन जॉब दितले जाल्यार बरें हें जातलें. ही जी स्कीम जर तो चालू करता जाल्यार बरोबर ना ही स्कीम. सत्तरींतल्या हिवऱ्या गांवच्या पट्यार भाद्रपद म्हयन्यान वेगवेगळ्या प्रकारची फुलां फुलतात. कावळ्याचे दोळे, कावळ्याचे फोव, हिवरे सारकेली ही फुलां ह्या पठाराचेर फुलतात. ही फुलां पळोवंक खुबशे लोक ह्या सुवातेक भेट दितात. आमचो जो सत्तरींतलो हिवरे गांव आसा, हिवरे खुर्द गांव, त्या हिवरे खुर्दाच्या माथ्यार हो पठार आसा आनी ह्या पठाराचें वैशिश्ट्य म्हणजे आतां ह्या दिसांनी भाद्रपदान आनी भाद्रपद जाल्या उपरांत सुद्दां आमी जेन्ना ह्या पठारार येता तेन्ना हे सगळे पठार जे आसा ते पुष्प मंडीत आसता. तरेतरेची फुलां जी आसा ती हांगासर पळोवपाक मेळटा. सोनकीची फुलां जी आसा ती इतली सुंदर रितीन फुलता. पिवळ्या रंगाची ही फुलां पळयतकूच दिसता की हे पठार जे आसा ते सोन्याच्या रंगान सामके मंडीत जाल्ले आसा. आतां आमी ह्या वाठारांत जेन्ना येता तेन्ना एरियो कॉलन नांवाची जी ल्हान ल्हान तांतयां भशेन जेंचे टॉग आसा ती एरियो कॉलन हांगा पळोवपाक मेळटा. मागीर शितीची आसवां म्हणून आसा, कावळ्याचे दोळे म्हणून आसा, मागीर कावळ्याचे फोव म्हणून आसा. अशी वेगवेगळी फुलां जी आसा ही फुलां किंवा आमी जेंकां हरणां म्हणटा आनी माटोळीन जेंकां आमी स्थान दिल्लें आसा ती हरणां हांगा पळोवपाक मेळटा. इतलो सुंदर परिसर आसा की ह्या सगळ्या जैवीक विविधतेक लागून हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा तरेतरेची फुलपाखरां. हांगासर ह्या पठाराचेर आमकां पळोवपाक मेळटा कॉमन क्रो नांवाची फुलपाखरां. ही कॉमन क्रो जी आसा ही कॉमन क्रो आमकां आंजण कुंजणाची जी फुलां आसा त्या कुंजणाच्या फुलाचेर आमकां ही पळोवपाक मेळटा. कुंजणाची जी फुलां आसा ती खूब तांकां सुंदर जायेच्या फुलां भशेन वास येता आनी ह्या वासाक लागून मोहीत जाल्ले अशे तरेतरेचे किटक जे आसा हे किटक त्या झाडाचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. सासष्टाव्या राष्ट्रीय ॲक्वेटिक चॅम्पियनशिपीत जिनेव्ह डिकॉस्तान बरी कामगिरी केली. ताणें 1 आनी 3 मीटर डायव्हिंग प्रकारांनी रुपी आनी कांशा पदक जोडलें. साळगांवच्या ह्या खेळगड्याची ही पयली राष्ट्रीय चॅम्पियनशीप. ताका लागून ताचें हें जैत आनीक म्हत्वाचें थारलां. शालेय खेळा सर्ती वेळार जेनेव्ह डिकॉस्तान डायव्हिंगान उत्कृश्ट कामगिरी करून सगळ्यांची तोखणाय मेळयल्ली. आतां एका वर्सा उपरांत जेनेव्हान राष्ट्रीय सर्तीन वांटो घेतलो. 66व्या एनरेजल नॅशनल एक्वेटिक सर्तीन ताणें 2 पदकां जिखल्या. I went to Pune for senior nationals. Last year I went, but then I was not well, and so this is considered as my first senior national. I got silver in 1 meter springboard and bronze in 3 meter springboard diving. You had participated in the school game nationals also. Compared to that, what do you think your performance is? Better. It's gone better on the height, stretching. So how you worked on it? What extra coaching you've done? How long you've coached? For how long you trained? We have done extra exercises and jumping entries and more practice. They were not expecting a silver also from me, but then I got a silver in this. What about your competitors, the people who were against you? You know, I mean, all the other participants. Did you find a tough competition from them? No. And how much did you miss out on to get the gold medal?
I don't know, but then in 1 meter, her point, the first one was 185, I was 129, and third was 116, no 114, and in 3 meter, first was 154, second was 152. भारतीय पंगडाच्या शिबिरान वांटेकार जावपा खातीर जेनेविवाक आपोवणें आयला आनी भारतीय पंगडा खातीर पात्र थारपाचो विश्वास जेनेविवाक आसा. I've already gone once, then there are national games also coming up, and now in November there are school games in Pune only, so I have to work on that also. How many goals do you target at the school nationals? 3, because we have only 3 events, so 3. So you're very confident. Yeah. वेगवेगळ्या सर्तींनी वांटेकार जावपा खातीर जेनेविवाचो कोच नरसिमालू ताका बरे तरेन तयार करता. We have prepared for the senior nationals, and she did very good to fight with Railway, All India Police, and Bengal, Karnataka, Delhi, Maharashtra. A very good fight, and she did well, and she got a silver and bronze, which is a remarkable, tremendous result, which she made it, and hoping. And I'm preparing her to get all the gold, 3 gold for the national games, which is going to be held at Goa 2015 or 16. ह्याच सर्तीन तलाशा प्रभूक 50 मीटर फ्रीस्टायल गटान सेगीत 3रे फावट भांगरा पदक मेळ्ळा. गोंयचे स्विमर तलाशा देशांतले फास्टस्ट स्विमर थारला, जाल्यार 100 मीटर फ्रीस्टायल गटानय तलाशाक भांगरा पदक मेळ्ळा. 7व्या लेनींतल्यान स्विमींग करून भांगरा पदक जिखप म्हळ्यार मोठी गजाल. खेळा खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार दिनेश करपे, प्रुडंट मिडिया खातीर. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसात जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.